बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, येवकार तुमकां सगल्यांक हे शांत आनी पवित्र जाग्यार. आमचो आयचो विशय नोमान तुका देवाची सोड opurbaieche. ही उतरां वापरून देवदूतान आंकवार मारयेक नोमान केलें. हीच उतरां पवित्र साक्रामेंतान आल्ताराचेर हाजीर जाल्लो जेजू आमकां म्हणटा. देवान बसयलोलो सोडवणदार तो. सर्व मनशां पासत मनीस जावन बागियोत आंकवार मारये उदेशी ह्या संवसारान तो आयलो. त्या जेजूक व्हडा भावार्थान आनी संतोशान आमी येवकार दिवया आनी गीत गावया. R20 जेजू तुजें नांव. जेजू तुजें नांव बापान निवोल्लें, पोरव्यान पोरगोदलें, मारयेन उचाल्लें. जेजू तुजें नांव बापान निवोल्लें, पोरव्यान पोरगोदलें, मारयेन उचाल्लें. जेजू 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 जा तूं म्हाका जेजू. जेजू 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 जा तूं म्हाका जेजू. जेजू तुजें नांव प्रताप बापाचो आनंद मारयेचो संतोष मनशाचो. जेजू तुजें नांव प्रताप बापाचो आनंद मारयेचो संतोष मनशाचो. जेजू 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 जा तूं म्हाका जेजू. जेजू 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 जा तूं म्हाका जेजू. जेजू तुजें नांव स्वर्गार गाजोयलें, पृथ्वीर कीर्तिल्लें.
जेसू तुझे नाव स्वर्गार गाजोले पृथ्वीर कीर्तिले गुप्ती सकलोले जेसू 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 जातु म्हाका जेसू 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 जातु म्हाका जेसू. प्रितीच्या जेजू, तूं आमचे मोदें आसाय देखून आमी सोड कुशाल. तूं जावन आसाय प्रताप बापाचो, आनंद मारयेचो आनी संतोश मनशाचो. तूं जावन आसाय सांगात एकसुऱ्याचो, गोठाय अशक्ताचो आनी अमृत आमच्या काळजाचो. सगळे काल्तिकायेन आमचें किरकोळपण आमी वळखून घेवन तुजे मुखार सरपोट पडून आमी तुका नमस्कार करता. जेजू दयाल सोडवणदारा, आमच्या जिविताची यात्रा चलतना कितले पावटी तुजो मोग आनी सांगात आमी अनुभवला. सुखाच्या प्रसंगांनी तुजो विस्वासी सांगात आमकां मेळ्ळा. तशेंच आमचेर दुखाची परिस्थिती निर्माण जातल्या त्या वेळार तुजो बुजवणेचो आनी गोठायेचो सांगात आमी अनुभवला. तरूय पूण सबार पावटी तुजेर आमी विसोर घाल्ला. बोव करून सुखाच्या वेळार आनी उसांबळायेचीं लारां जेन्ना आमचेर उप्रासतात तेन्ना आकांतून आमी तुजेर शीन केला. देखूनच सायबा, कालत्या काळजान तुजे काकलुटीक आमी उलो मारता. आमकां बोगूस सायबा. आमच्या चुकीचें बोगसणें मागून गीत गावया. आय 9 जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां.
जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेता बोगसूंक म्हजी ही सगळी पातकां तुका हांव दवरता निचेव हांव करता सगळी पातकां बोगोस म्हूण मागता तुका हांव दवरता निचेव हांव करता सगळी पातकां बोगोस म्हूण मागता. आतां आमी देवाचें उतर आयकूंक आमचीं काळजां मनां उक्तीं करुया. लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेसपूर वळी 26 ते 30-8. एलिझाबेथीच्या गर्भस्पनाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नगरान देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे सोर opurbaieche सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम काबुल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, तूं देवाची opurbaieche. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो शाकोबाच्या घराण्याचेर ससनाच्या ससनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली.
ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उत्तार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयज आमी शेजूचेर नदर घालतना ताचे आनी आमचे माये मारयेच्या शेगुणी जिविताचेर आमचें ध्यान मन दिवया. आंकवार मारयेचें आख्खें जिवीत सोरपोदवेदार देवाक एक समर्पण जावन गेलें. देवाचें उतर तिणें केन्नाच काला पडूंक दिवूंक ना. हाकाच लागून देवाक ती खूब मानवली. आनी ह्याच पासत बोडवो गाब्रिएल तिका देवाची चोड आपुरबायेची अशें नोमान करता. दर दिसा आमी आमच्या घरांत घरच्या सांगाता तेर्स करता. ह्या तेर्साच्या मागण्यांत आमी जीं उतरां परतून परतून उच्चारतात ताचेर आयज बारीकसाणेन नदर घालुया. नोमान मारये कुरपेन बोल्लोली, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. हीं उतरां जावन आसात सुरवात मारयेचे वाखाणणेची. आयचे शुभ वर्तमानांत देवदूत तिका देवाची चोड आपुरबायेची म्हणून नोमान करता. देवाचें आपोवणें ती मानून घेता. तिचें आंकवारपण, तिचो कुस्वो, समाज हे हुस्के तिचे मनांत उसांबळाय हाडचे आदीं ती देवाचे येवजणेचेर पातयेता आनी जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे अशें म्हणटा. भाग्यवती मोरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर. ह्या उतरांनी आमी मारयेची मजत आमकां मागता. कित्याक काय? कित्याक तिचे ताय देव आपली कृपा आनी अपुरबाय पूर्णपणी दाखोल करता. तिच्या जिविता सारकें कालती आनी ल्हानवीक जिवीत जिवंक आमकां आमी आदार मागुया. तर दर दिसाक आमच्या घरांत तेर्साचें मागणें करप हें खूब गरजेचें. ह्या मागण्यांतल्यान आमच्या गोरब्याची संस्कारणी जाता. आमी सगळीं वांगडी एकठांय उरतात
आनी देवाची कृपा आंकवार मारेचे विनवणेंतल्यान आमचेर देंवून येता. आयज जावन मारयेचे गूण आमी आपणावन बावार्थान तेच करून जेजूचे पाटलावदारां आमी जावं निचेव करुया. एक सुकणें जशें पोरी आपल्या पिलांक आपल्या पाकट्या सावळीन सांबाळून वाडयता, तेच पोरी आंकवार मारिया आमची माय आमकां आपल्या गोपान दवरूंक वाडोवंक तिचेच लागीं प्रार्थुया आनी गीत गावुया. टी 56 तुज्या गोपान माये. तुझ्याच गोपान माई आमकां बाळगून दवर. तुझ्याच गोपान माई आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोरणी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका ताल्ल्यान माई उलो मारतात प्रार्थून. तुझ्या गोपान माई आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माई आमकां बाळगून दवर. हुस्कोल आमचे हुस्के जायत्यो दुखी आमकां खूब खूब आमच्यो ताळयो मापना पातकां आमच्या. तुझ्या गोपान माई आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माई आमकां बाळगून दवर. तुझी उसली आवय आमकां राखना जाल्यार सगल्यांक आमकां गेलो खोशी जातलो देवसर. तुझ्याच गोपान माई आमकां बाळगून दवर. तुझ्याच गोपान माई आमकां बाळगून दवर.
जेजूचेर नदर घालून आनी बागिवंत आंकवार मारेच्या जिविता वरवीं देवा मुखार ल्हानवीक आनी कालती जावन आमचें जिवीत देवाक समोरंबूंक आमची मागणी ताचेच फुडें दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. मारये वरी तुजी कुशी करूंक आमकां शिकय बापा. सगळीं म्हणुया. मारये वरी तुजी कुशी करूंक आमकां शिकय बापा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे विस्वासी सेवक कशे आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेक देवाच्या उतराची बरी समजणी दिवंक तांकां सानवायेन आनी हुर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबाब मारये बरी तुजी कुशी करूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या गांवच्या तरणाट्यांनी आंकवार मारये भाशेन देवाचे कुशेक आयती आसूंक आनी उदारपणान देवाचे कुशेचे वाटेन आपल्या जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. सोबाब मारये वरी तुजी कुशी करूंक आमकां शिकय बापा. आमी समेस्तांनी आंकवार मारयेची देख घेवन देवा बापाची कालती चाकरां कशीं ताचेच येवजणेक आमची कालती मान बागोवन जिवंक बापाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. सोबाब मारये वरी तुजी कुशी करूंक आमकां शिकय बापा. कोश्ट दूख पिडा सोंसतल्यांनी देवाचे गूट समजूंक अवघड जाता तेन्ना पर्यान आपल्या अवघड परिस्थितींनी देवाच्या अगणित मोगाची गरजान चाकूंक तांकां बाबार्थाची नदर फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबाब मारये बरी तुजी कुशी करूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या कालच्या मनांतले सगळे आवडे एक करून जेजून शिकयलोले मागणी सगळी बरोबर बापाक उबारुया आनी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. तशींच बागेवंत आमच्या आंकवार मरेक फुडें घालून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.